पहिले तुमचें नाव सांगात आणि आता क्रिसमस लागीं पावला, थोडेच दीस उरला क्रिसमसाचे. सो तुमचे आता तुम्ही जे नाताळाक वेगवेगळे सामान मेळटा, स्टार्स म्हूण वा क्रिसमसाक ते वापरतात ते सामान मेळटा. सो ती तयारी कशी कितें चल्ला? तेन्ना सुरेश नार्वेकर कितें रावता तालिगांव कितें आमी हांगा वर्सां लायता, स्टॉल लायता. कितें जे कितें कितें लागता पळय हेका क्रिसमसाचे सगळे आयटम आमचे कडेन आहा. कितें ह्या वर्सा मात्र कितें बरो रिस्पॉन्स ना कितें गिरायकाचे. कितें बाकी आमचे कडेन टेन्सील आहा, स्टार आहा, डेकोरेशन आहा, मागीर क्रिसमस ट्री आहा, कितें देवाचे सेट आहा, कितें ए टू झेड सामान आहा. परत कितली वर्सां जाली म्हटली तुमचे? आतां आमकां जाली 35 वर्सां. 35 वर्सां वयर. तुम्ही आता तुम्ही म्हटलें की ह्या वर्सा चड गिरायक ना. सो ताचें कारण कितें म्हणटा तुमी? कारण कितें म्हणजे कितें दुकानाय वाडली कितें आनी आज सेकेंड कितें आतां आहा न्हू 5-6 दीस आहा न्हू 7-8 दीस. हां. पळया फुडें कितें जातलें तें. सो 5-6 दिसांनी गिरायक वाडटलें अशें दिसता. आतां पळया न्हू आतां वाडूं शकताय वाडूं शकनाय दोनूय जावं शकता न्हू. सर तुमी हे सामान कितें घरा बीन करता काय कशें कितें? ना कितें आमी फक्त करता कितें गांवठी जे हे आहा पळय स्टार आहा पळय ते घरान करता. बाकी सगळें भायलें. स्टार्स तुमी घरान करता. सो कशें केजे पासत करता ते स्टार्स? ते तुका हेजे करता न्हू मानेजे करता न्हू. हय. कितें सो कितले तुका एक स्टार करपाक कितले दीस लागता? लागता ते कितें स्टार करपाक लागता एक 3-3.5 वरां लागता एक स्टार करपाक. केन्ना सुरू करता सगळें? हे आमी कितें स्टार्ट करता न्हू पयलीं न्हू कितें 1.5-2 म्हयने पयलीं करता. सो 1.5 म्हयन्यान पयलीं स्टार्ट करपाचें पळय जाता. स्टार्ट करता आनी हे बाकी सगळें हे रेडीमेड हां. सगळें केल्लें मेळटा. हय. सो ह्या वर्साचो नाताळाचो रिस्पॉन्स तुमकां वाडटलो कसो दिसता? आतां फुडें पळया न्हू कितें वाडपाक जाय अशें आमकां दिसता. बरं, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.